केंद्र सरकारान 32,000 कोटी रुपया गोंय सरकाराक रस्ते बांदपा खातीर दिल्यात म्हण गोंय सरकारांतले मंत्री, भाजपाचे आमदार आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बडायो मारतात. मात गोंयांतल्या रस्त्यांची परिस्थिती पळयल्यार गोंयांत भाजप सरकारान कितली उदरगत केल्या हें कळटलें. गोंयांत चलिल्लीं पुलांची कामां सोडल्यार गोंयांत उदरगत खंयच दिसना. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी एक दीस गोंयांतले सगळे रस्ते भोंवन पळोवचे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या. कोणी दिसता जाल्यार आमकां तेणी सांगपाचें हे इतले पयशे इन्वेस्टमेंट जे केला म्हणून. आयज म्हापसा वाठारांत बार्देस तालुक्यांत रस्त्याची चाळण इतली जाल्लेली आसा की जे प्रत्येक ट्युरिस्ट जे येता म्हणटा न्हू, आतां म्हणटा गोंयचे रस्ते पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. आनी नितीन गडकरी म्हणटा आपूण आयज डेव्हलपमेंट केला. आमकां डेव्हलपमेंट खंय दिसत ना. पूल सोडून आमकां पुलाचें काम सोडून आमकां डेव्हलपमेंट खंय दिसत ना. जी तेजे कडेन खाती जी आसा, PWD मिनिस्टरा कडेन खाती आसा, तेजे उपरांत तेजे कडेन जी सुडाक ते पयशे डिस्ट्रिब्यूट करतात, मागीर परत GICDक पयशे डिस्ट्रिब्यूट करता, हेतूंत तेंचो भर दिसता. पूण तेका लागून जे रस्त्याची कामां आयज सुदीन ढवळीकर जो म्हणटा न्हू, रस्ते आमी डेव्हलप केला, पूण आमकां गोंयच्या लोकांक रस्ते डेव्हलपमेंट जालेले खंय दिसत ना.